मागाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेत जाल्यार आमचें जिवीत खुशाल बरीच जातलें. जेजू आमकां आयज सांगता आमी कशे परी ह्या संवसारांत जियोंक जाय पळय ते. पयले सुवातेर कालतेपणान ल्हानविकायेन. मनशाच्या जिवितांत तर ल्हानविकाय आनी कालतेपण ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. 100 आनी रोजार करात, 100 रितीराक वसात, आखो दीस मागणें करात, पूण आमचे मदें ल्हानविकाय आनी कालतिकाय ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमी कितें करता जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्याक दाव करूंक फावना. जायते फावटी आमचे मदें घडटा सेबास्की. बरें काम केलें म्हणटूच, कोणेक देव बरें करूं ना म्हणटूच एप्रिशिएट, आय वॉज नॉट एप्रिशिएटेड. जायते फावटी आमकां दूख भोगता. भोगना? भोगता. आय वॉज नॉट रेकग्नायज्ड. दे डीड नॉट एप्रिशिएट माय वर्क म्हणिनात? म्हणटात. पूण जेजू आमकां कितें सांगता? कितेंच करतात जाल्यार देवाक आर्गां दिवप आमी करूंक जाय. हे मिसान जेजू लागीं आमी मागुया. बरे मनाची आनी बरे काळजाची आमी जावच्याक, बरे देखीचे आमी जावंक जाय. ल्हानविकायेन कालतेपणान आमचें जिवीत आमी फुडें व्हरोंक जाय. इल्लोसो वगत ओगी रावून ही कृपा, हें बोळ आमी जेजू लागीं मागुया.